शॉर्टेज आसा टीचर प्रायमरी स्कुलांनी आमकां खबर आसा 182 प्रायमरी टीचर ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड जाला फायनलायज जाला फक्त थोडोसो एडमिनिस्ट्रेटीव म्हणजे जी कितें जाल्लें तर रिगार्डींग द रिजर्वेशन्स कोटा म्हणजे रोस्टर मॅनेजमेंट करपा खातीर त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन फायल ती परत वयची पडली फॉर एग्जाम्पल द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हणजे टीचर्स फ्रॉम सम टीचर्स फ्रॉम द रिजर्व कॅटेगरी ऑफ द स्पोर्ट्स कोटा मेळूना फ्रॉम द एक्स सर्विसमॅन कोटा मेळूना फ्रीडम फायटर्स कॅटेगरी मेळूना फ्रॉम द ST कॅटेगरींतल्यानूय थोडेशे शॉर्टेज मेळ्ळ्या STंतले मेळ्ळे हे मेळोंक नासल्या कारणान आमकां परत एकदां ती फायल म्हणजे कन्सर्न रिमार्क त्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान परत मूव करची पडली ताज्या खातीर एक 20 ते 25 दीस उशीर जाला पण म्हाका खबर आतां ऑलरेडी हांव आयज सकाळीं जावं फॉलोअप घेतालो तेन्ना इट इज ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट जाला विदीन 8 days 182 टिचर्स जे आसा हे आमी भरती करतले आनी ज्या ज्या जाग्यार ज्या अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स म्हणजे 22 स्टुडंट्स आनी एबाव असले जाल्यार आमी 2 टिचर्स दिता त्यो प्रत्येक कडेन 2 टिचर्स दिले वयतले बट आतांय बऱ्याचशा गव्हर्मेंट हाय सेकंडरीनी हे पोस्ट वेकंट आसा खूब तेंप जालो पण आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला ताजी एडवर्टायजमेंट जी आसा ही बेगिनात बेगीन जातली आनी हायर सेकंडरीतले पोस्ट भरले वयतले बट हे पोस्ट विदीन 6 months आमी अंदूच्या हितूर एड्युकेशनल हितूंतल्यान भरता सो दॅट मॅक्झिमम हायर सेकंडरीनी बी सगळे पोस्ट हे भरले वयतले. Which has got very few children, government run primary school. एक काम करात तुम्ही जर थंय बारीक किंवा भुरग्यांची संख्या कमी असली थंय जाल्यार ती शाळा आमकां हँडओवर करात आमी चलयता ती. स्पीकर सर परत आमचेर आरोप जातलो सरकारी शाळा आमी बंद करता म्हणून सरकारी शाळा आमकां बंद करपाची ना लोक परत आरोपूय करता. तुम्ही एक सर्वे करशात आमची तयारी आसा त्या पेरेंट्स रेडी जावपाक जाय तुम्ही जे म्हटले पळय न्ही त्या प्रपोजलाक आमची तयारी आसा बट त्या शाळेंतले असलेले पेरेंट्स जाता कितें खबर आसा थोडे जाण ते पेरेंट्स रेडी असता बट गांवांत थोड्या जाणांक राजकारण करपाचें असता ते शाळेन काय धाडिना ते आनी सरकारी शाळा बंद केली सरकाराच्या विरोधात आंदोलन करूंक फुडें ते कन्नत केन्ना घालूंक नकळो आपले भुरगे थंय घालचे ना तुम्ही म्हणटा तो विशय बरोबर आसा म्हाकाय पडटा क्वॉलिटी एड्युकेशन दिवपा खातीर त्या शाळेंतली जर एडेड स्कूल आसा जाल्यार थंय मर्ज करपाक जाय तुमचो प्रपोजल मान्य आसा बट थंयसर कोणी ऑब्जेक्शन हाडपाक जायना आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला मर्जिंग ऑफ स्कूल तुम्ही म्हटले ते आमी सरकारी मर्जिंग म्हटलेले तुम्ही म्हणटा ते एडेड मर्जिंग आमची तयारी आहा तरी सुद्दां बट पेरंट्सां कडल्यान विरोध जावपाक जायना इतकेंच आमचें म्हणणें आसा.